तुका तसं सकाळ दाखवून हांव ब्रेकफास्ट वा बोडी आणि बटाटा हप्पोळू अप्पो आणि कोळंबो एक नंबर कॉम्बिनेशन आहे एक नंबर वडा सांबार भाऊ आप्पे सांबार आणि आजी संडे फंडे आता मी हांगा मॉला वता सदी तर शॉपिंग पळोवच्या शॉपिंग पळोवच्या की शॉपिंग करच्या बामणाक अशी मन व्हरचे ती काय घ्या ना अशी पळयता अरे. मागीर घेवचे अरे हांव पर्स हाडचें विसरलो गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जना के गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 10:34 आज लेट जल्ले आज संडे हांव काल रात्री वेळते बसलो म्हळ्यार एक काम करता आशिल्लो 7 घंटा उठयलो आलो क्लासेस करून म्हळ्यार 8 घंटा म्हाका मॉर्निंगा क्लास आसता मेसेज आयले की ना ताजी केले हांव तेंची न्हिदलो सकाळी इतलो थंड लागता आशिल्लो फॅन बंद केलो कालच ना चड जालें जेवले जालें तर हांव लेखलें की आतां कसांग करची करून कळना ना जाल्यार सीधा च्या पिता मागीर डायरेक्ट दनपारां जेवता म्हळ्यार चिके बॉडीकय चिके म्हळ्यार कसं सांगता का क्लेनलीनेस सांगतात ना कसं सांगता का म्हाका वय चिक्के म्हळ्यार चिक्के ताकाय रेस्ट दिवया तर च्या केला आज डायरेक्ट सनलायट हांगा येता आसा आनी हे सनलायट तापना इतलो ना जाल्यार ते शेके वेळ कसो तापता हांगा बैशेके जायना च्या विथ सनलायट हाजी लायक सनलायट घेतला लायक सकाळी म्हळ्यार एक विटॅमीन डी मेळटा कसन आवाज येतच बघ ना पी गोर नको कसन वत ना कसन आवाज मी हांव सकाळ लागून एडिट करच्या बसलेलो तर आता ब्रेकफास्ट करनी सकंड दाखवून हांव म्हळ्यार भूक ना आशिल्लें तर आतां आम्हाला घरकडे वता सर तेंचे डायरेक्ट जेवता आम्मान कसन केला कोण पळया फस्ट घरकडे आयला हांगा आनी आमी गेलो हांगा पळय काकू मामू वाट राखता आशिल्लो मी गेलो केन्ना येता तूं कोर न्हू जेवया म्हाका भूक लागल्या तुका तसो सकाळ दाखवून हांव ब्रेकफास्ट करता हांव उठयलो 10 घंटे पोट भरलाच अशी जाला ताचे कितें हांव लेगले डायरेक्ट जेवता गॅस जाताले हां खाली खाली पडतो ना ना म्हाका कसं ना आतां चिके हलका लागता सर शिके म्हाका हें जायना तुका जेवण जालो जेवलो अच्छा एक्चुअली म्हाका वेळ जाला ताजी कितें लेगली इन सांगली की हांव जेवून घेता चलो हांगा चपाती केल्या आनी कसं वडे आणि बटाटा वा वोडी आणि बटाटा हप्पोळू क्या बात है एक नंबर तेंडले ऑफ करी आणि कोळंबो क्या बात है आमळे सकाळी आपो केला खाजेला खा म्हणून आई चपाती केली नका आपण नका तो सांजोळ का तुका तो थंड केल स्टार्ट जालो गो तुजो थंड स्टार्ट झालं सडनली अचानक पाऊस गायब झाला आणि थंड स्टार्ट झाला प्लेटा घालला चलो आता जेवण घेता पार असो जेवण वचना चिक्के हांव न्हिदलेलो आता जस्ट उठयलो आणि हांगा मात च्या रेडी करता सर आप्या पीठ सुपर तर हांगा आप्या कायल दवरल्या अप्पो आणि कोळंबो एक नंबर कॉम्बिनेशन आहे जशी आम्ही वडा सांबार कशी खाता ती वडा वैर लायक करून सांबार घालून खातात तशींची आप्या कसं वैर लायक करूनच ना सांबार घालचे सुपर टेस्टी लागते ना ते सुपर वाव तंगा अप्पो रेडी आता हाजी वैरच ना कोळंबो घालच्यो आणि वडा सांबार म्हणके खावचे एक नंबर तुम्ही अशी केलं ट्राय केला हवंय आप्पा सांबर मळ्यारी वडा सांबाराल भाऊ आप्पा सांबर अम्मा सुपर झाला अम्मा एक नंबर झाला 8:01 p.m. व्हॉट्स अप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज संडे फंडे आता मी हांगा मॉला वता सती मॉल नाही कसं मॉलांत नाही अशी वेस्ट साइड आउटलेट आणतो हा तर शॉपिंग पळोवच्या का शॉपिंग पळोवच्या की शॉपिंग करच्या मला पसंद आयल्या करचे म्हळ्यार ही गेली विंडो शॉपिंग पळोवच्या ना विंडो करेच ना हांव घेतली अच्छा बट म्हाका लायक जाव का न्हू लायक जाऊ का म्हळ्यार ते व्हेरायटी आसा लायक आता जाता नवीन कलेक्शन असतं की कसं पळोवया तू घेन आणि बस तुवें तें सांग म्हाका ना तर बामणाक अशी मन व्हरचे की काय घ्या ना अशी पळयता अरे. मागीर घेवचे अरे हांव विसरलो पर्स हाडचें विसरलो ते पैसे हांव तुगेल फोनार करीतली मेरा फोनान तो नाची कसने पे ना जी पे ना सी पे ना कसने ना मे गेला तर आम्ही आता वेस्ट साइड आयल्या बारी दूर आयल्या ती तर जस्ट आम्ही आता भितर आयल्या हांगा आता पळोवया कसन कसन इका हिक्का हांव एक्चुली हागेल खातीर हाडला समथींग इज कमिंग दॅट्स वाय शॉपिंग करीत आस मेगेल बामणाक
मला मेगेला दुडवानं माग शॉपिंग तुगेल करायचं दुडवा नाही तुगेल कधी राव शॉपिंग भारी बोलून अशी केलं वय ओकेने ना या ड्रेसचं चंद शिला हां पण वरतीच नाही तो आता आम्ही वयर आयला इंडियन सेक्शन आदू तो गो वेस्टर्न आशिल्ले आता वयर आयल्या पण तू म्हाका कांय पसंद नाही एक टी शर्ट पसंद आयला बट आय एम नॉट स्टील शुअर छंद दिसतो सर काय कसलं हंग पळय इस्पिटा पन्नाचे डिझाईन पळय पुरा असतं तू डायमंड असं क्लवर असं आणि ह्या कसं म्हणतात इस्पीट सब कुछ आहे पत्ता खेळचे मजा नाही डल दिसतं कलर तुमगेर शॉपिंग म्हणल्यार कितलें टायमींग ना तुम आमगेर शॉपिंग म्हणल्यार चिल्ल करचें आमगेर शॉपिंग म्हणल्यार 2 मिनटां जाता कसन जावं काय घेवचें आनी वचचें है ना हांव घेऊ का तू कसं बड चॉईस करतो तेंच सांगता तुगेली चॉईस कसलो गो तसो ना जाल्यार हांव मेगेल चॉईस घेतलो ना मागीर सांगतली की असं न्हय हें समना ताजी कधी तिका चॉईस करचें दिवचें आनी तिणें घेवचें मेगेल खातीर बेस्ट तें इथे हागेल त्याच्या हाताक घालू कधी ताजी खातीर हांव घेना But it's looking nice, fresh green color. Yeah, म्हाका ओके दिसतो, I'm not sure. So या सेकंड हांव ट्राय केला ब्लू कलर कुर्ता असा. तर आमी सेकंड फ्लोर वचो अशें तें लागून मेगेल झाला आता हागेल पाळी. हागेल ना मस्त प्रॉब्लेम झाला हांगा म्हाका एक्सेल नाही सॉरी एल हॉड जाता एम ए हॉड जाता स्मॉल येता सांगा की खंयची ह्या ब्रँडाक जमना पण हाणे ऑलरेडी एक टी शर्ट वयर टी शर्ट घाल्ला त्यावेळी स्मॉल ना की मिडियम नाही हे मिडियम मिडियम स्मॉल जायना मिडियम ताका अशी बसता सर तशी दिसतास हे तुम्ही सांगा ती हांगा आतां शॉपिंग जाला शॉपिंग कोर न्हू मागीर घरकडे आयली आनी घरकडे येवन आमी जेवण आनी पुरो जालें आमगेलें हांव एक शॉपिंग केलें हांव एक कुर्ता घेतलाय बिकॉज म्हाका कसं नाही पसंद येयली तरी पण हांव घेतलें बिकॉज चमकेलेली म्हाका कसं पण घेवची आशिल्लें आनी हागेल तर पुरा पोपटची होय बद्दची ते हांव घाली न्हू कसो न्ही यार मेगेल सायज एक्सेल अशी म्हळ्यार अशी जब्बू म्हण घेजाल्लो हांव इतलो लूज आशिल्लें तें एक्सेल मागीर त्या टी शर्टा वयर घाललेलें वय टी शर्टा वयर घालून ताका लूज जाता ताजे मागीर एल ट्राय केलें त्यावेळेस तशी इंची जब्बो म्हणजे मागीर एम ट्राय केलें त्यावेळेस जब्बो मागीर एस ट्राय केलें एस ट्राय मागीर पुरो ते पुरा टाईट जाता एस ब्लाउज हवाई कसं एस ब्लाउज हांव ब्लाउज जर घालला तूं एकली अशी टाईट हांगा जगू वचना आशिल्लें ओके तो फायनल हेज ना हिणें एक ना कुर्ता म्हळ्यार कसं घेतलो तें म्हाका वतना कुर्ता घेतले कुर्ता वे तें चलो हांगा येणा ते सुपर एक ब्लू कलर कुर्ता घेतला हिणें अशी कोण दाखयता हां तर तुजी हांव थंय हांव खाली दाखयला मात्र तू घाल दाखय घाल ना म्हळ्यार अशी वेगळी तर हें कुर्ता घेतला तिणें म्हळ्यार दिगो असो अशीच कॉटनाचे टाइमपास लायक आशिल्लें सॉफ्ट आशिल्लें लायक आशिल्लें वय तांची एक तिका लायक जालें बाकी पुरा मजा येयनी कसं की साईजच समना म्हाका ते फिट्ट समयना इवन हाजे म्हाका आय एम नॉट व्हेरी हॅप्पी विथ द फिट बट म्हाका हे फॅब्रीक लायजेल म्हणून घेतला सो आतां म्हाका हे गोत ना की हगेल शॉपिंगाची कसं करचें हगेल शॉपिंग पेंडींग रबल्या पास ठीक आहे आमी आमगे शॉपिंग मागीर करया काय प्रॉब्लेम ना बट ते तांची आंगल क्वालिटी लायक आशिल्ली बट ते सायज लायक जाय म्हळ्यार सायजान इतले डिस्क्रिपन्सी की हंग बसल्यार हंग बैसना हंग लूज जाता या फिर नेका लागी टाईट जाल्यार शोल्डर ड्रॉप जाता कसं म्हण कळना फिट प्रॉपर ना ठीक आहे नो प्रॉब्लेम चलो आयची एक तो शॉपिंग जालें तितलो बस जालें मे बी दॅट ब्रँड इज नॉट फॉर अस नो ब्रँड लायक आस ताजी फिटिंग्स म्हळ्यार ताजी तांणी ते ब्रँड लायक आस फॅब्रिक्स लायक आस ब्रँड लायक आस बट ओनली थिंग द सायज आस न्हू ते आवडनी वय इल फिट जाता पुरा थँक्यू तुम्ही पुरो जाणां आमगेले ते आईची जे ब्लॉग जे आयलाले ताकाच ना तुम्ही मला लायक कमेंट केले आणि थँक्यू सो मच ना बाय आय होप यू ऑल लाइक्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू and thank you so much for all your lovely comments. चलो आता मी हांगाच व्हिडिओ एंड करता ती निद्रे बारपुंडू आता मी मोन पडता ती जेतो ना निद्रे बारपुंडू जायते निद्र यंग क्लिक निद्रा बारपुंडू आम्ही आता व्हिडिओ हांगाच एंड करता ती तुमकां परत का व्हिडिओ पसंद आल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस and don't forget to follow Konkini couple. Bye guys, good night, take care. Bye, take care.